आता आम्ही फुडल्या नेक्स्ट सायंटिस्टा कडेन वचुया. सामको फेमस ज्याने एस्ट्रॉनॉमीन आणि स्पेस टायमाचेर काम केला, सर आल्बर्ट आयन्स्टायन. आयकला नाव तुम्ही? सगळ्यांनी आयकला, पण कितें तो म्हणटा ते समजुपाक खूप डिफिकल्ट आसा. आता तो प्रयत्न करूया. ओके, सिंपल स्पेस टायमाचे एक्सप्लेनेशन आयन्स्टायनान दिला. तो म्हणटा की आमच्या जे स्पेसांत जे डायमेन्शन्स आसा ते 4 आसात. पळय आता इजिली तुमकां एक्सप्लेन करता. आमच्या अर्थार कितें एक वस्तू आसता, वस्तू आसा न्ही, एक ऑब्जेक्ट आसा, हाका कितले डायमेन्शन आसात? 3 डायमेन्शनल आसा. ओके, खंयचे ते डायमेन्शन्स? लेंथ, ब्रेड आणि हायट. ओके, 3 डायमेन्शन असतात. पण आयन्स्टायन म्हणता की स्पेसान जर तुम्ही गेले जाल्यार 4th डायमेन्शन ऍड जाता, आणि हे 4th डायमेन्शन म्हणजे कितें? टाइम. टाइम इज द 4th डायमेन्शन ऑफ स्पेस, अशें आयन्स्टायन म्हणटा. सर टाइम म्हणजे वेळ न्ही, टाइम 4th डायमेन्शन कसो जावंक शकता? ओके, ते खूप इंटरेस्टिंग आसा. आता टायमा बद्दल आम्ही पळोवया. जे आमच्या युनिवर्सान सगळ्यात फास्ट ट्रॅव्हल करता ती एक जे आसा, ओके, जे ऑब्जेक्ट आसा किंवा जी एनर्जी आसा, फास्टेस्ट ट्रॅव्हलिंग थिंग इन द युनिवर्स, हे कितें आसतलें सांगात पळोवया. खबर आसा तुमकां? लायट. लायट ट्रॅव्हल्स फास्टेस्ट. स्पीड खबर आसा? एका सेकंदाक. ओके, म्हाका सांग स्पर्श 1 सेकंड म्हणजे कितले? अशें केल्यार 1 सेकंड जाता. सो 1 सेकंड म्हणजे इतलें, आणि एका सेकंडान लायट 3 लाख किलोमीटर धांवता. 3 लाख किलोमीटर एका सेकंडान. हाचो अर्थ असो जाता की अर्थाच्या भोवती एक, आता लायट आसा न्ही, आता आमी पॉइंटर घेतलो जाल्यार कितें येता हातूंतल्यान? कितें येता? बीम येता, लायटाची बीम येता, अशी लायटाची बीम येता. सो हो लायटाचो जो बीम आसा, ओके, लायटाचो बीम आसा, पॉइंट ऑफ लायट आसा, तो एका सेकंडान अर्थाच्या 7.5 वेळा भोवती वचूंक शकता. इतली फास्ट लायट ट्रॅव्हल जाता. ओके, सो हो एक आसा अबाउट स्पीड ऑफ लायट. सो स्पीड ऑफ लायट कशी आसा? स्पीड विथ डिस्टन्स. टाइम ट्रॅव्हल्ड बाय लायट इन 1 इयर. ओके, स्पीड ताची किलोमिटर्सान म्हणनात आमी टायमान म्हणटात. ओके, तशें आमी म्हणटात. सिंपल एक्झाम्पल आसा आमचे डे टू डे लायफाचो. जर हांवें तुमकां विचारलें, जर हांवें तुमकां गाडी दिली आनी मडगांव वचपाक सांगलें, आनी मडगांव कितले पयस आसा म्हणल्यार तुमी कितें म्हणटले? 1 वर पयस आसा. ओके, तुमचे स्कूल कितले आसा? 10 मिनटां आसा, अशें सगळे म्हणटात, बरोबर न्ही? अशें केन्नाय म्हणलां की आमचे स्कूल सारखे 1/2 किलोमीटर आसा, आमचे स्कूल इतले मिटर्स आसा, मडगांव 33 किलोमिटर्स आसा, अशें चडशे आमी किलोमिटर. दिल्ली 1400 किलोमिटर अशें म्हणनात. आमी कितें म्हणटात? दिल्ली आसा, राजधानीन गेल्यार 24 तासान पावतले, अशें म्हणटात काय ना? पळय, सो हाऊ वी कॅल्क्युलेट? वी कॅल्क्युलेट डिस्टन्स विथ टाइम. आमी ताका टायमान इव्हॅल्युएट करतात. असोच आसा स्पेस टाइम. ओके, सो डिस्टन्स आणि टाइम हो मर्ज जाता. सिंपल आसा, टाइम रिलेटिव्ह आसा स्पेसांतलो. ओके, ते रिलेटिव्हिटी कितें तें सगळें सांगता. आता तुम्ही अर्थार आसात न्ही, जाल्यार अर्थार सकाळी तुमकां कितें दिसतलें? सन आणि सेट जाता. ओके, सनरायज जाता आणि सेट जाता अशें तुमकां दिसतलें. पण तुम्ही स्पेसांत गेले आणि जेटान बसून वयर गेले आणि सकल सोलार सिस्टम पळयली जाल्यार तुमकां कितें दिसतलें? सनरायज आनी सेट जाता अशें दिसतलें? कितें? अर्थ सनाच्या भोवती मूव जाता अशें तुमकां दिसतलें. सो खंयचें खरें? अर्था वयलें खरें काय स्पेसा वयलें खरें? ओके, सो अर्थार तुमकां दिसता दॅट वॉज रिलेटिव्ह, म्हणजे ते कंपॅरेटिव्ह आशिल्लें. दिसता तशें नासता, म्हणून आमी कोंकणीन कितें म्हणटात? म्हणून आमी फसतात. तशेंच जाता अबाउट रिलेटिव्हिटी. ओके, सगळें रिलेटिव्ह आसा. आमकां सगळें दिसता तशें एक्चुअली नासता, सगळें वेगळेंच आसता. होच कन्सेप्ट आसा स्पेस टायमाचो, रिलेटिव्हिटीचो. ओके, सो आनीक ताचें इजी व्हेरी इजी एक्झाम्पल भुरग्यां खातीर आसा. ते म्हणले 3 गाडयो आसात. पणजी बस स्टँडार 10 आज सकाळी हांवें दवरलेल्यो. ओके, ग्रीन, ब्ल्यू आणि तिसरी खंयची? रेड. ओके, सो जालें कितें? 10 वरांचेर 2 लोक गेले आणि ब्ल्यू आणि रेड गाडयेन बसले, गाडी चालू केले आणि फुडें गेले. ओके, एका वरान खंय पावले? मडगांवां पावले. ओके, मडगांवां पावले. सो आता खंयच्यो गाडयो मूव जाल्या? रेड आणि ब्लू. ग्रीन मूव जाल्या ना? हांव म्हणटा ग्रीन मूव जाल्या म्हणून. मूव जाल्या तुमकां दिसता? म्हाका दिसता. ओके, आता सिंपल एक्झाम्पल सांगता. ब्ल्यू आणि रेड जी गाडी आसा न्हय, ती ब्ल्यू आणि रेड गाडी एका वरान मडगांव पावतली, आणि जेन्ना ड्रायव्हर भायर देंवतलो, 10 चालू केल्ली गाडी, तांच्या घड्याळीचेर कितलो टाइम जातलो? 11. 1 वर. सो गाडयो फुड्यो गेल्यो न्ही, ती डिस्टन्सानूय फुडें गेली, टायमानूय फुडें गेली. करेक्ट? ओके, आणि ग्रीन गाडी आसा न्ही, ती 10 थंयच आशिल्ली पणजी बस स्टँडाचेर. जेन्ना 11 वरांचेर हांव गाडयेचें दार उगडून भितर बसतलो, तेन्ना म्हज्या घड्याळेर कितले जातले? 11 कित्याक जावपा जाय? गाडी खंयच वचूं ना, गाडयेन 10 कित्याक जावना? कळ्ळें तुमकां कितें म्हणटा ते? गाडी मूव जाल्या, पूण कशी मूव जाल्या? टायमान मूव जाल्या. ओके, सिंपल पळय, हांगा पळय, हो जर हांवें ग्राफ घेतलो, ग्राफा कडेन पळयात. हे हांवें डिस्टन्स म्हणलें, डिस्टन्स. ओके, सो हे आसा कितें? टायम. सो ह्यो गाडयो कितें आता? ह्यो टायमानूय फुडें गेल्यो आणि डिस्टन्सानूय फुडें गेल्यो. दिसता तुमकां? पूण ही ग्रीन गाडी आसा ती फुडें गेली ना.
पूण ती टायमान फुडें गेली, बरोबर न्ही? म्हणजे ह्या गाडयेन कितें जालें, 30 किलोमिटर्सूय वाडले आनी ह्या गाडयेन कितें जालें, हांचो टायमूय वाडलो. पूण ह्या गाडयेन डिस्टन्स वाडूना पूण टायम वाडलो काय ना? सो गाडी मूव जाल्या, डिस्टन्सान मूव जावना पूण टायमान मूव जाल्या, बरोबर? कळ्ळें तुमकां हांव कितें सांगता तें? द कार हॅज मूव्ड इन डिस्टन्स ऑर टायम? टायम. सो टायमान गाडी फुडें गेल्या. आमी सगळे फुडें वतात. फातर आसा तो पृथ्वीर दवरलेलो आसा पूण तो थंयच नासता, तो टायमान फुडें वचत आसता. ओके. आणि जर आमी व्हडले एंगलाच्यान पळयलें जाल्यार आमी अर्थार आसात न्ही, आमी अर्थार हांगाच बसून रावतात, बरोबर? तुमकां दिसता ग्रॅव्हिटी खातीर, पूण अर्थ फुडें वता काय ना? सो हजारांनी किलोमीटर अर्थ मूव जाता, आमी मूव जातात आनी आमची अर्थ, आमचे सोलार सिस्टम मूव जाता. सोलार सिस्टम मिल्की वे गॅलेक्सीन आसा, गॅलेक्सी मूव जाता, मिलियन्स ऑफ किलोमिटर्स पर सेकंड आवर अशी मूव जाता. सो एव्हरीथिंग इज मुव्हिंग, ओके, कम्पेअर्ड टू टायम. अशी आसा टायमाची थिअरी ऑफ स्पेस. ओके. सो आता केन्नाय म्हणू नाकात एकटो बसून रावलो जाल्यार कितें रे बेकार बसला, कोण बेकार नसतात, तांणी टायमान फुडें वचत असतात. ओके. सो अशें आसता स्पेस टायम. आनी एक विचित्र कन्सेप्ट आसा, टायम डायलेशन. ओके. बेंडिंग ऑफ टायम, स्लोईंग ऑफ टायम. स्पेसान गेल्यार न्ही टायम स्लो जाता. आयकला तुमी केन्ना आयडिया ही? स्लो टायम स्लो करूंक जाता अशें केन्ना आयकला तुमी? पूण स्पेसान एक्चुअली स्लो जाता. एक बरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट आसा, हांगा पळयल्यार तुमकां कळटलें एनिमेशना कडेन. हें एनिमेशन पळयात. ओके. ब्ल्यू घडयाळ आसा, रेड घडयाळ आसा. ओके. एक रेड घडयाळ ती मूव जायत आसा, ब्ल्यू घडयाळ एकाच जाग्यार आसा. खंयची घडयाळ फास्ट मूव जाता? ब्लू. ओके. ब्ल्यू फास्ट मूव जाता, रेड स्लो मूव जाता अशें तुमी म्हणटात, बरोबर? पण एक्चुअली दिस इज अ इल्युशन. दोनूय घडयाळो बरोबरूच आसात, तांचे टायम एकूच आसात, पूण तुमकां दिसता की निळी घडयाळ फास्ट मूव जाता आनी रेड घडयाळ स्लो मूव जाता. कित्याक म्हणल्यार तांबडी घडयाळ अशीच मूव जायना, ती दुसरी डिस्टन्सानूय मूव जायत आसा. सो अशी एक कन्सेप्ट आशिल्लो. सायंटिस्टांक दिसतालें की एक इल्युजन आसा की ज्यो वस्तू फुडें फुडें वचत रावता तातूंत टायम स्लो जाता अशें दिसता. पूण आतां आमी अजाप सोदून काडलां की स्पेसान जर तुमी फुडें फुडें गेले जाल्यार एक्चुअली टायम स्लो जावपाक लागता. ओके. स्पेसान टायम स्लो जाता. तुमकां जर आतां तुमी आसात न्ही, कितली वर्साची? तूं कितलो वर्साचो मागीर? 12 वर्साचो. तूं 12 वर्साचोच रावपा जाय काय तुका म्हातारो जावपा जाय? 12 वर्साचो. ओके. भुरगींच सगळ्यांक आमकां यंग रावपा जाय न्ही. तुमी एक काम करचें पडटलें, तुमी स्पेसान वचपाक जाय, तुमी सदां यंग उरतली, बिकॉज स्पेसान टायम स्लो जाता, अर्थार टायम फास्ट आसा. ओके. सो कितें आसा, आनी एक ताजें एक्झाम्पल आसा, एटॉमिक क्लॉक. एटॉमिक क्लॉक म्हणून घडयाळ आसा, सामकें एक्युरेट टायम दिता. ओके. एक एटॉमिक क्लॉक तर घडयाळीक हाजेर अर्थार दवरली आनी दुसरी सॅटेलायटार घालून स्पेसान गेली. आनी एका वर्सान जर सॅटेलायट परत आयलें जाल्यार अजाप जालें सायंटिस्टांक की अर्थावयली एटॉमिक क्लॉक फुडें पाविल्ली आनी स्पेसांतली एटॉमिक क्लॉक मातशी फाटीं आशिल्ली. म्हणजे खंय टायम स्लो जालो? स्पेसान स्लो जालो. सो आनी एक आसा एक्झाम्पल पळय, हे दोन जुळे आसात. अशें समजुया की 2005 सालान दोन जुळे पृथ्वीर आशिल्ले, एकटो स्पेसान गेलो आनी एकटो पृथ्वीर उरलो. ओके. 2063 सालान जेन्ना ते रॉकेट परत आयले, तो एक जुळो आसा तो यंगूच उरतलो आनी दुसरो आसा तो कसो जातलो? जाणटो जातलो. ह्यो सगळ्यो थियरीज आसात आनी एक्चुअली आतां प्रूव्ह केला की ह्यो खऱ्यो आसात. जे एस्ट्रॉनॉट्स स्पेसान वतात ते मातशे बाय मिनिट्स यंगर उरतात आनी आमी जी अर्थार असतात ती फुडें पावतात. आता आमच्या भुंयेबद्दल जाणीव करून घेवपाक प्रयोग जातले अंतराळात. पळोवया कशें ते आयच्या स्पेस दिसवेकांत. हालींच अंतराळात आशिल्ल्या इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन हे याना भितर भुंयेच्या गर्भाची चड माहिती कळोवपाक एक एक्सपेरिमेंट जालो. जिओफ्लो 2 नावाचो हो प्रयोग पृथ्वीत आशिल्ल्या मॅग्मा हे पदार्थाबद्दल आनी ताचे गुण समजून घेवपा खातीर केलो. मॅग्मा एक द्रव पदार्थ आसता जो भुंयेच्या स्तरा सकल आसता आनी ज्वालामुखी, भूकंप असल्या घडणुकेनी भायर सरता. आमच्या पृथ्वीचो वयलो भाग ज्याचेर आमी रावतात होय बी ह्या मॅग्माचेरूच फ्लोट जायत आसता. व्हॉल्केनो आनी अर्थक्वेक सारक्यो घडणुको समजुपाक मॅग्माचो अभ्यास गरजेचो आसा, पूण पृथ्वीचेर ग्रॅव्हिटी खातीर हाजो फ्री फ्लो स्टिम्युलेशन नावाचो प्रयोग करपाक येना आनी म्हणूनच ग्रॅव्हिटी नाशिल्ल्या अंतराळात हो प्रयोग जाला अशें ब्रँडनबर्ग युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी जर्मनी चे फ्लोरियन झॉसिंगेर हांणी माहिती दिली. स्पेस स्टेशनात झिरो ग्रॅव्हिटी वातावरण आसता आनी मॅग्मा व्हांवपाच्या प्रोसेसात कांयच बाधा येना आनी तो पृथ्वी सकल जसो फ्लो जातलो आशिल्लो तशेंच जाता
अशें आमकां कळून आयलां. आतां अर्थ स्टडिजा बद्दल खुबशे प्रयोग हांगा न्ही अंतराळाच्या वातावरणात चड बरे जातले अशें दिसता अशें झॉसिंजेर हांणी म्हणलें. आतां युनिव्हर्सिटी ऑफ हवाई हांगच्या प्रयोगाच्यो खबरो पळोवया. मंगळ हो ग्रह आमचो शेजारी ल्हानसो तांबडो टिपको कसो दिसपी ह्या ग्रहान मनशाक सदांच आकर्शीत केला. आतां पर्यंत खुबशे यान हाजेर देविल्ले आसा पूण मनीस अजून थंय पावूंक ना. 2013 सालांत सायंटिस्टांनी हाजी तयारी म्हणून एक 4 म्हयन्याचे मॉक मिशन टू मार्स नावाचो प्रयोग करचो केला आनी हातून एस्ट्रोनॉट्स न्ही पूण सामान्य मनीस म्हणजे कॉमन मॅन वांटो घेवंक शकतलो अशें युनिव्हर्सिटी ऑफ हवाईचे किम बिनस्टेड हिणें जाहीर केलां. आतां पर्यंत 700 अर्जी आयल्यात आनी फक्त 6 लोकांची निवड ह्या प्रोजेक्टात जातली अशें तिणें म्हणलें. ह्या प्रोजेक्टान मंगळाचेर मनशाचें जीवन कशें आसतलें, तो कितें खातलो, कशें धान्य उगयतलो बी असले प्रयोग हवाई हांगा जातले. ह्या 6 व्हॉलंटियरांक एक स्पेस कॅप्सुलांत बंद करून ते भायली मदत नासतना कशे 120 दीस जगतले हो प्रयोग जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो हालींच्यो अंतराळ खबरो. परतून रोखडेच मेळुया. तो आता तुमकां पळयलें न्ही कशें आमचे स्पेसांत टायम इज अ डिफरंट थिंग. अर्थार जी घड्याळीचो टायम आसा स्पेसाचो तसो नासता. स्पेसान तरी डिफरंट जाता. ओके, सो स्पेस टायम आनी अर्थ टायम हो असो डिफरंट आसा. सर कितली मज्जा येवपाची न्ही. हे स्पेसान टायम व्हडलो करूंक मेळटा, धाकटोय करूंक मेळटा. अशें अर्थार जाल्ले जाल्यार कितली मज्जा येवपाची न्ही. बरोबर. मागीर आमी आमची वेकेशन व्हडलें करूं शकता आनी स्कुलाचो टायम बारीक करूं शकता. कितली मजा येतली न्हय. मागीर बरो हुशार आसा. सो वेकेशन टायम तो लांब करूंक शकता. सो आमी कितें करुया, वेकेशन आमी अर्थार रावुया आनी आमी स्कूल स्पेसान घेवया. तशें करुया आमी. ओके, तुमच्या सगळ्या स्कुलांक म्हाका सांगचें पडटलें आमी स्पेसान स्कूल घेवया म्हणून. तेन्ना मजा जातली. ओके, सो आज म्हाका दिसता इतलेच पुरो. हो जडसो कॉन्सेप्ट आसा, सिंपल सो आमी समजुपाचे प्रयत्न केले. समजले थोडेशे म्हाकाय दिसता. सो आतां आमी फुडें वचया, आमचो एस्ट्रो क्विज घेवया. पयलीं फाटल्या मालिकेंच्या एस्ट्रो क्विजाचो जापो पळोवया. एक एस्ट्रो क्विजान आमी विचारलेलें वेर वॉज आर्यभट्टा टिचिंग, म्हणजे आर्यभट्ट हे खंय शिकयताले हो प्रश्न आशिल्लो आनी करेक्ट आन्सर आसा नलंदा युनिव्हर्सिटी. नलंदा विश्वविद्यालयांत आर्यभट्ट शिकयताले अशी इतिहासात नोंद आसा. आनी पयलें करेक्ट आन्सर आयलां फोंड्याच्या मिलिंद अडपयकर हांचें. आनी एक क्विजान आमी विचारलेलें विच इज द हॉटेस्ट प्लॅनेट, म्हणजे सगळ्यात गरम ग्रह आमच्या सोलार सिस्टमान खंयचो, आनी हाजें उत्तर आसा विनस, शुक्र. आनी ह्या प्रश्नाचे पयलें करेक्ट आन्सर आयलां कोर्लीच्या प्रजय रायकार हांचें. सगळ्या विजयतांक अभिनंदन. तुमची बक्षिसां रोखडीच तुमकां पावतली. तर आज आमी जे पळयलें अबाउट युनिवर्स, अबाउट स्पेस टायम, हाच्याच बद्दल हो आमचो एक ल्हानसो प्रश्न आसा आमच्या दर्शकांक आसा. ओके, आतां पर्यंत आमी म्हणटाली की आमच्या युनिवर्सांत सगळ्यांत फास्ट ट्रॅव्हल जाता तें कितें सांगात पळोवया तुमी. लायट. सो लायट ही फास्टेस्ट ट्रॅव्हलिंग थिंग इन द युनिवर्स अशें मानताले. पण हालींच आमच्या पृथ्वीचेरूच सायंटिस्टांनी हे 2-3 म्हयन्यांनीच कशी सायन्स प्रोग्रेस जाता ती पळयात. हालींच सोदून काडलां की एक कितें तरी ऑब्जेक्ट आसा जे लायटेपेक्षा फास्ट ट्रॅव्हल करता. आयचो प्रश्न तोच आसा, विच ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स ट्रॅव्हल्स फास्टर दॅन द स्पीड ऑफ लायट. हे जर तुमकां खबर आसा जाल्यार तुम्ही मेल करपाक शकतात. हो म्हजो एड्रेस आसा, हाजेर तुम्ही मेल करात आनी आन्सर दियात. लायटीपेक्षा फास्ट कितें ट्रॅव्हल करता तें म्हाका जाप दियात. आनी करेक्ट आन्सर आसा ताका प्रायज मेळटलें. आनी अशें आमचो हो प्रवास फुडें वचत रावतलो. आनी तुमचे जर हे प्रोग्रामा बद्दल, आमच्या एस्ट्रॉनॉमी बद्दल कितें विचारपाचें आसा, हो प्रोग्राम तुमचे कितें ताजे सजेशन्स आसा ते सगळे तुम्ही मेल करपाक शकतात. होच म्हजो सेम पत्तो आसा. सो तुमचो फीडबॅक म्हजे कडेन धाडत रावात. तो म्हाका मेळत रावता. खूब आतां पर्यंत मेळ्ळा. तो आमी इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्नूय करीत आसात. सो अशी आमचो हो प्रवास जो स्पेसान आसा तो स्पेस टायमान फुडें फुडें वचत रावतलो. तुमकां स्पेस टायमान जर ट्रॅव्हल करपाचें आसा, स्पेस टायमाची जर मजा घेवपाची आसा जाल्यार तुमकां एक काम करचें पडटलें, पळयत रावचो पडटलो आमचो हो प्रोग्राम जेचें नांव आसा अंतरिक्ष अप अँड पळयत रावात. गोवाज नंबर 1 चॅनल प्रुडंट मिडिया.